नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। जीव गेल्यार उपकारता, पूण रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण जावपाक दिवचे नात, वेळसांवच्या लोकांनी दिली शिटकावणी। वेर्णा केसरवाळ वाठारांत आशिल्लो क्रॉस रोड करतले बंद, कुठ्ठाळचो आमदार आंतोन वाझान दिली माहिती। सांगे उगे पंचायतीन IITक तेंको दिवपाचो घेतलो थाराव, वादग्रस्त चर्चे उपरांत जालो निर्णय। सामक कुडचडकरान फार्मागुडी जाल्ल्या ऑटो क्रॉस रेसिंगात मेळयले जैत, 3.2 अशी वेळ नोंदोवन थारलो जैतिवंत। आनी आतां खबरो विस्तारांत। जीव गेल्यार उपकारता, पूण रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण जावपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी वेळसांवच्या लोकांनी दिली। सोमारा रेल्वे दुपेटीकरणाच्या प्रश्नाक लागून वेळसांव वाठारांत परतून बोवाळ जालो। पारंपारीक वाट बंद करून ते सुवातेर संरक्षण वणत बांदपाचें काम सुरू केलां, देखून थळाव्या लोकांनी ह्या कामाक हरकत घेतली। ते उपरांत थळाव्या लोकांनी मदीं आनी रेल्वे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा वादावादी जाल्यो। Today is gross injustice to the villages here. आमची इतले पुर्वजांना केन्ना इश्यू आसना, ही आमची म्हजी फाटी दिसती पडटा ती आनी म्हजी मुखाड्या ही स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन वेर एटलिस्ट इन अ रेन मिनिमम 1.5 to 2 meter means this much height उदक वयता हिंगा। आनी ऑन माय रायट हँड सायड यू सी दॅट इज एरिया ट्रेडिशनल आमचे भुरगे सायद नुस्त्या माताले। It's like a lake. It's a huge lake during the monsoon season. No environment impact assessment has been done in this area. And this is supposed to be a special project, a time-bound project. What are they doing in bits and parts? We challenge the authority. Now what they are doing, they are asking the landlords who are the actual victims. I mean, landlords are here. They are the actual victims of this area. But they have to prove their credentials, they have to prove that they own the land, whereas the railways are constructing and nobody raises a finger, in authority raises a finger. Amka bar amka, why we have to come time and again during even during COVID, amcha senior citizen दोन देडा 3 वरांचे देखून आमचे बुकेन पोटा बुकेन वन we are the original people from here. This land belongs to us. It's of our ancestors. And all this thing, our drainage and all has been blocked and no one is scared. The Chief Minister came over here, Pramod Sawant. Cabral came over here. Deputy Collector came, the present Deputy Collector. He thinks there's no end to himself. We have written a letter to him to come and show us how he is going to do all this. If the things are clear to us, then we can see about it. But he is only they are trying to show power, bulldoze with police force. They don't have the guts to come and explain over here to us. I challenge them, all of them, to come here with the people, explain to us. वेर्णेच्या केसरवाळ वाठारांत आशिल्ल्या टोयोटा शोरूमाच्या सामकार आशिल्लो क्रॉस रोड बंद करपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती कुठ्ठाळचो आमदार आंतोन वाझान दिल्या। ह्या रस्त्याचेर परत अपघात जावपाचें प्रमाण वाडलां, तशेंच रस्त्याचेर येरादारीची कोयणी जाता, ताका लागून रस्तो बंद करपाचो निर्णय घेतला अशेंय तांणी सांगलें। लोकांक येरादारी करपा खातीर ह्या वाठारांत सर्व्हिस रोड तयार करतले अशें आंतोन वाझ म्हणटा। आयज ह्या क्रॉस रोडाची पळोवणी केल्या उपरांत तांणी ही माहिती दिलेली आसा। आयज हांगासर आमी इन्स्पेक्शन दवरलें, कारण हांगासर जायते आमचे ऑपोजीट टॉयोटा ऑपोजीट हांगा एक क्रॉसींग रोड आसलो आनी तो रोडाक लागून आमी जे लोकांक इफेक्ट जाता, जो आमचे केलोसी लोकांक जावं मडकय वचपाच्या लोकांक हांगासर बी आसा ती आमकां लोक भरपूर हे रोडान हो यूज करताले।
ताका लागून हांगासर व्हेरी डिफिकल्ट लोकांक प्रॉब्लम जातालो एक्सिडेंट खंयच्या टायमार एक्सिडेंट फाटीं एक एक्सिडेंट बी जाल्लो हांगा ताका लागून आमकां क्लोज करपाक लागून आमी लोकांक आपयले जे किंवा मेन आमचे केरोसीन आमचे सरपंच आसा पंच आसा डेप्युटी सरपंच हांगा आपयन आमी डिसिजन घेतलें की हांगासर व्हेरी डेंजर वो आमी क्लोज करपाक कित्याक पयलीं लोक आमकां प्रपोजल आसले ना वे दवरा अशें म्हणून आमकां सांगताले पूण आतां आमी सगळ्यांकूय आपोवन जे आमचे मेन आहा ताका आपोवन हांवें डिसिजन घेतला तो आमी रोड क्लोज करप व्हेरी डेंजर तो स्पिडीन गाडी येयली जाल्यार खंयच्या टायमार एक्सिडेंट जावपाक शकता ताका लागून आमी हो रोड आमी बंद दवरला तांकां रोड कितें प्रोविजन दितले आतां प्रोविजन म्हणल्यार आतां आमी डिस्कस करताले आमचे लोकल आमचे सगळे हाय सरपंच बी आसा पंच बी आसा आमी डिसिजन घेतला आतां आमी डिस्कस करताले ते प्रमाणे आमकां तांकां चडशे आमचे जो सर्वीस रोड आसा तांकां सायडीन 3 मिटर्स रोड आसा ते 3 मिटर्साचो रोड करून सर्वीस रोड करून तांकां दिवचो हो तेंगेलो प्रपोजल आसा। आयतारा जाल्ले सांगे उगे ग्रामसभेत IITच्या विशया वयल्यान बरोच बोवाळ जालो। कांय जाणांनी IIT प्रकल्पाक विरोध केलो तर कांय जाणांनी तेंको लेगीत दिलो। IITक समर्थन करपी तशेंच तेंको दिवपी लोकां मदीं वादावादी जाल्यो पूण अशें आसतना लेगीत IITच्या प्रकल्पाक समर्थनाक थाराव पास जालो। 4 पंचांनी लेगीत ह्या वेळार IIT प्रकल्पाक तेंको दिलो। आज आमची ग्रामसभा आसली आमची ग्रामसभेचे एजेंडा आयज IIT अशी नासली तरी पूण आमची एक 7 दीस पयलीं आमी एक लोकांक नोटीस धाडटा आनी एनाउन्समेंट करता तुमचें कितें तर गांवां कितें आसा तें तुमी आयज हांगार एप्लिकेशन दिवचें पंचायतीक ते प्रमाणे आमकां एक 2-3 जाणें एप्लिकेशन दिलें आमकां IIT येता ती स्क्रॅप करची ते रेजोल्युशन घेवचें अशें म्हणून आमकां येयलें तेच प्रमाणे थोड्या एक 6 जाणांचें येयलें कित्याक आमकां IIT सांग्यार जाय अशें म्हणून हेच येयलें त्या प्रमाणे आमचे आयज लोकांचे जाय आनी नाका हेंची डिस्कस जावन एक बोवाळ जालो नाका म्हणटरी लोक सगळे हें जाले बोवाळ करून बोवाळ जालो आनी लोकांनी आमकां जाय कित्याक नाका हेजेर डिस्कस जावन आनी मागीर जे पळय जाय आसले तेंगे मेजॉरिटी चड आसली तेणी सगळ्यांनी उठून आमकां जाय म्हणून बोवाळ करपाक लागले त्या प्रमाणे आमकां आयज सगळी पंचायती IIT जाय अशें म्हणून आमी तें रेजोल्युशन घेतलें आमी लोकां बरोबर रावन आमकां आमी पंचांक आमकां हें जावन आमी घेवचें पडलें आनी आमी घेतलें आनी IIT आमकां सांग्यार जाय 100% सपोर्ट करता। फार्मागुडी जाल्ल्या ऑटो क्रॉस रेसिंग सर्तीचे जेतेपद सामक कुडचडकारान मेळयले। सामकान 3.2 अशी वेळ नोंदयत ह्या सर्तींत जैत मेळयले। ह्या सर्तींत दादले तशेंच बायलांनी मोठ्या संख्येन वांटो घेतिल्लो। फुडें बरें फुडें पाता 5 4 3 2 1 go The last and the final lap. Abdul. That was the गोंयांत सध्या थंडी खोकली तकली दुखप आंग दुखप आनी जोर येवपाचें प्रमाण वाडलां आनी दर एका घरांतल्या उण्यांत उणें एका मनशाचेर हाचो परिणाम सध्या जाता असो दिश्टी पडटा। दुयेंतींची संख्या वाडपाचें एक म्हत्वाचें कारण म्हटल्यार पर्यावरणांत सतत जावप बदल
त्याच बरोबर प्रदूषण, धुल्ल आणि जमिल्ले घाणयारे उदक हे महत्वाचे कारण आसा। नागरिकांनी आपल्या भलायकेची योग्य जतनाय घेवपाची सध्या गरज आसा। तशेंच ह्या खातीर भलायकी खात्यान योग्य पावलां उबारपाची गरज आसा अशें दोतोरांचें म्हणणें आसा। हवामान खात्याचो अदमास खरो थारयत सोमारा गोंयांतल्या साबार वाठारांनी बिगर मोसमी पावसान हाजिरी लायली। सोमारा पेडणेच्या कांय वाठारांत पावस झडलो। अचकीत आयिल्ल्या पावसाक लागून लोकूय काचाबूल जाले। पावस कोसळपाक लागल्यान कामा निमतान घरा भायर सरिल्ले लोक वाटेनूच आडकून पडले। कांय लोकांक दुकानां आनी बिल्डिंगेचो आलाशिरो घेवचो पडलो। हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण फुडले कांय दीस हवामान दमट आसतले। तशेंच कांय वाठारांत कमी अदीक प्रमाणात पावस पडपाची शक्यता आसा। सध्या मांद्रे मतदारसंघातल्या मुखेल रस्त्याचेर भुंयगत वीज केबल घालपाच्या कामाक सुरवात जालेली आसा। कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या पद्दतीन काम करत आसतना दादागिरी करता असो आरोप थळाव्यांनी केला। आयतारा दनपारच्या 1 वराचेर तुयेंतल्या सोणये रस्त्या वयल्यान वचपी कदंबा बशीचें चाक अचकीत फोंडकुलान पडिल्ल्यान प्रवाशांक खूब त्रास सोंसचो पडलो। ह्या घडणुकेक लागून येरादारीची बरीच कोयंडी जाली। सोमारा मोले हांगाच्या रसराज फार्मात गांजिलमूस पोसून हाचेर म्होंव निर्मिती कशी करप हाचेर धारबांदोडा सोसायटी वरवीं कार्यशाळा घडोवन हाडली। ह्या सत्रांत प्रशिक्षण पी शेलियोन हांणी मार्गदर्शन दिलें। सगळ्या शेतकाऱ्यांनी तांच्या पोरसांत गांजिलमूस पोसून म्होंवाचें उत्पादन कशें घेवचें आनी कशा पद्दतीन तयार करचें हें तयार करून बाजारांत कशें विकचें अशें आवाहन सहाय्यक कृशी अधिकारी कृष्णनाथ गांवस हांणी केलें। गांवठी मोवाक व्हड मागणी आसा, हातूंतल्यान शेतकाऱ्यांक चड येणावळ मेळपाक शकता अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। ठरयलें की शेतकाऱ्यांक एक मार्गदर्शन दिवपा खातीर किंवा सगळ्यांक एका लेवलाचेर हाडपा खातीर एक सोसायटी फॉर्म करची आनी त्या सोसायटी मार्फत सगळ्या शेतकाऱ्यांक मार्गदर्शन दिवचें। प्लस तांकां खंयच्या टायमार कितें जर प्रॉब्लेम येयलो जाल्यार एक हँड होल्डिंग दिवपाक, तांकां सहाय्य करपाक एक कोण तरी मनीस तत्पर आसतलो प्रत्येक वाठारांत, म्हणजे मोल्या जावं कुळ्या जावं अशें एक ट्रेन पर्सनल आमी ह्या ट्रेनिंगेसून तयार करतले। आनी शेतकारां जर वंदीत सारको शेतकार जर एका बॉक्सा फाटसून किंवा 5 बॉक्सां दवरून तो 50 ते 60 किलो मोव काडू शकता, जाल्यार आमचो शेतकार बाकीचो शेतकार कित्याक काडू शकना। हे आमचे प्रयत्न ह्या ट्रेनिंगे मार्फत आनी सोसायटी मार्फत आसा। जीव गेल्यार उपकारता पूण रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण जावपाक दिवचें ना अशी शिटकावणी वेळसांवच्या लोकांनी दिल्या। सोमारा रेल्वे दुपेटीकरणाच्या प्रश्नाक लागून वेळसांव वाठारांत परतून एकदा बोवाळ जालो। पारंपारीक वाट बंद करून ह्या सुवातेर संरक्षण वणत बांदपाचें काम सुरू केलां, देखून थळाव्या लोकांनी ह्या कामाक हरकत घेतली। त्या उपरांत थळाव्या लोकां मदीं आनी रेल्वे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा वादावादी जाल्यो। Today is gross injustice to the villagers here.
आमचे इतले पुर्वजां आमकां केन्ना इश्यू आसना ही आमची म्हणजे फाटी दिसती पडटा ती आनी मुखाड्या ही स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन वेर एटलीस्ट इन अ रेन मिनिमम 1.5 to 2 meter means this much height उदक वयता हिंगा आनी ऑन माय रायट हँड सायड यू सी दॅट इज एरिया ट्रेडिशनल आमचे भुरगे सायद नुस्त्या माताले इट्स लायक अ लेक इट्स अ ह्यूज लेक ड्युरिंग द monsoon season. No environment impact assessment has been done in this area, and this is supposed to be a special project, a time-bound project. What are they doing in bits and parts? We challenge the authority. Now what they are doing, they are asking the landlords who are the actual victims. I mean, landlords are here. They are the actual victims of this area. But they have to prove their credentials. They have to prove that they own the land. Whereas the railways are constructing and nobody raises the finger, in authority raises the finger. Amka bar amka, why we have to come time and again during even during COVID, amcha senior citizen दोन तीन वरांचे देखून आमचे बुकेन पोटा बुकेन वन we were see we are the original people from here. This land belongs to us. It's of our ancestors. And all this thing, our drainage and all has been blocked and no one is scared. The Chief Minister came over here, Pramod Sawant. Cabral came over here. Deputy Collector came, the present Deputy Collector. He thinks there's no end to himself. We have written a letter to him to come and show us how he is going to do all this. If the things are clear to us, then we can see about it. But he is only they are trying to show power, bulldoze with police force. They don't have the guts to come and explain over here to us. I challenge them, all of them, to come here with the people, explain to us. गायडांच्या नावाखाला कांय जाण पर्यटकांची हिस्पा भायर लूट करतात. हे गायड न्हय, हे फटींग मनीस तांचेर खर कारवाय जावपाक जाय अशें कलांगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. पर्यटकांक लुटपाच्यो कितल्योश्योच कागाळी पुलिशे कडेन येतात, पूण पर्यटकांचे पयशे परते दिल्या उपरांत तांची FIR नोंद जायना. FIR नोंद जाल्या उपरांतूच हे प्रकार बंद जातले अशें मायकलाचें म्हणणें आसा. Already spoken to Kalangut PI. It is bringing a bad name to the coastal belt. There are some tourists who are being looted in the name of guide. They guide ut no. They कोण footing, कोण outside the state आयले लोक येवन थिंगा रोडार उबे रावता आनी सांगता we will help you with entry to this club, that club आनी कितें कितें खूब भाशेचे वस्तू सांगता ते आनी भितर वचोन कांयच ना. They promise, they show some photographs of girls also, and they take 20,000, 25,000, swipe a card, and in reality they don't give anything. A lot of complaints go to the police station, which goes unregistered. Then they give the money back. So, हांव कितें म्हणटा की पुलिसांनी हेचेर कारवाई करूंक जाय, तेंचेर FIR रजिस्टर करूंक जाय. FIR रजिस्टर करीतूच जाल्यार हें बंद जातलें. तेंकां अरेस्ट करूंक जाय. Let them take a bail from court. Will you speak to CM on this? I have already spoken to PI. He has to act. Chief Minister कडे हे सारी मीटिंग जावपाची आहा on this regard. आणि even tourism director spoke to Chief Minister on this same Nikhil Bab. ते दिस आमची मीटिंग आसली with a joint meeting. तो उलयला हेचे. Tourists are being looted in the name of guide, in the name of tout. This should not happen. Touts खूप वाढलेले हांव ना म्हणना. I cannot say deny it. There are a lot of touts. Earlier also they were, but we had brought them down. The numbers had come down because every day arrest जाताले. आता हे परतून चालू झालं आणि त्या खातीर कलांगूट पंचायत जी लायसनां इश्यू करता हे सगळ्या रेस्टॉरंटांक आणि दे finally do some other business over there of whether it is dance bar, so-called dance bar. हेचेर पंचायतींनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आसा. अस्नोड्या पार्क केल्ली यामाहा मोटरसायकल चोरपाच्या आरोपा वयल्यान कोलवाड पोलिसांनी शांतनू च्यारी आनी शिवम मयेकर हांकां अटक केल्या. तांकां सोमारा न्यायालयांत हजर करतले मजगतीं ह्या दुचाकीचो सोद स्वता मालक विशांत वायगणकर हाणें लायलो. ती मयड्या आसा अशें कळतकीच विशांत इश्टांक घेवन थंय गेलो तेन्ना वयले 2 जाण गाडये सयत सापडले. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. आतां रोखडेच पळोवया गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.